Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ढवळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान 11 नोव्हेंबर मेरेन दिवाळेचो बाजार दवरला. आज जे कमिटी मेंबर्स आसा स्पेशली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि हो ल्हानसो जरी जालो तरी लोकांक बरें कितें हें दिवपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंतल्यान आज जे जिन्नस हांवें स्टॉल टू स्टॉल पळयले ते पळयले जाल्यार घरगुती लोकांनी तयार केल्ले हे जिन्नस आसा. ह्या ढवळी बाजाराला एकूण 25 स्टॉल्स आहेत. ह्यात सर्व प्रकारचे खाण्याचे पदार्थ तसेच आम्ही जास्तीत जास्त वोकल फॉर लोकल हे आम्ही जास्त प्रमोट केलं आहे. सगळ्यांनी येऊन ह्या बाजारात सगळे चडशे फोंडेच्यानूच जाताले पूण एक आमच्या ह्या कोळे पंचायतीन तांच्यांनी हो पायंडो घालून दिल्लो आसा की ग्रामीण भागाक सुद्दां अशा ह्या दिवाळीच्या जे प्रोग्रामकां सपोर्ट करपाक लोक येतात आनी तेंच्यांनी सिद्ध केल्लें आसा. रिच लायव्ह, दिवचल IMA आणि मणिपाल हॉस्पिटलान एकठांय मेळून सर्वायकल कॅन्सराचे दुसऱ्या वाशीन दिवपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. And as he said, with the second dose of vaccination, you all will be free of at least one major cancer in your life. Painless, so you have nothing to worry about. It's not going to hurt you at all, and the advantages are phenomenal of taking this injection because there are so many really bad diseases which can happen which this prevents. 26 जानेवारीक आमी चालू केल्लो प्रोग्राम हो. दिस इज लायक सर्विक्स कॅन्सर म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाच्या तोंडाचो कॅन्सर जो आहा तो कॅन्सर भुरग्यांक जावचो न्ही. आतां आमकां खबर आहा की ते इट इज कॉज्ड बाय व्हायरस. नाव दॅट HPV व्हायरस जर तूं अटॅक करतलो जाल्यार ताका वॅक्सीन आतां आयला. सो ते वॅक्सीन घेवपा खातीर आमी रिच लायव्ह म्हणून ही आयची मॅडम आयिल्ली. तांणी ते सगळ्या भुरग्यांक जमा केली जे ऑर्फन चिल्ड्रन आसा म्हणजे आवय बापूय तांकां ना अशें तांकां भुरग्यांक हाडून आमी तांकां 26 जानेवारीक फर्स्ट इंजेक्शन दिल्लें आमी तांकां सेकंड इंजेक्शन दिवचें पडटा 2 इंजेक्शनां. सो मदीं मातशें कोवीड आयलें म्हणून मातसो टायम गेलो. सो टुडे वी हॅव गिवन द सेकंड डोज ऑफ दॅट इंजेक्शन जे सर्विरेक्स म्हणून एक इंजेक्शन आहा. परवरी रायजिंगान 10वी आणि 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. Stay foolish that whatever you are doing, the things people say cannot be done, you should try to do it. That is why stay foolish. I wish you all the very best in the years to come. तुमकां तुमचे achievement जे आसा, do not forget what efforts your parents have done, your teachers have done for you. That is where all of you are. आणि roots समज घट असली जाल्यार nothing can shake you. So as you climb the ladder of success ahead in life, I wish you all the very best. Challenge is nowhere with you. Take it in your stride. Take it ahead. Make all of us proud. You have already made us proud. Make all of us proud. Make our place, आमचो गाव, आमचो constituency, आमचे राज्य, सगळ्या you should make it in your stride. It is my place, and I will do some achievements which will make the place proud of what I am. Yes, समजपर्यंत दिले तुम्ही success can never stop in your life. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.